जेन्ना विरोधी आमदार सांगता की तुम्ही एक ज्युडिशियल ऑफिसर अपॉइंट करा, हातून इन्क्वायरी करपाक भंय कित्याक? जर तुम्ही करेक्ट आसा जाल्यार भंय कित्याक? जेन्ना भंय आसता तेन्नाच इन्क्वायरी करपाक फेस करपाक सरकार दिता. आणि जेन्ना सरकाराक ह्या गोष्टीचो भंय दिसता दॅट मिन्स देर इज ह्यूज करप्शन. सीएम म्हणटा 30%च काम केलां, 30%च केलां, मागीर 500-550 कोटी मोडले खंय? 1,500 कोटीचो प्रोजेक्ट पणजे 500-550 कोटी गेले खंय ते तरी सांगचे सीएमान. प्रत्येक डिपार्टमेंटान प्रत्येक मंत्र्याच्या खात्यान फक्त चोरयो चल्ल्या. आज आमी ज्या तरेन डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट म्हणून जे सरकार आज गुणगान गाता की आमी हे डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट केले, हे करता, पणजे स्मार्ट सिटी आसूं किंवा खंयचे रस्ते आसूं, प्रत्येक रस्त्यान पावसाचे एक सर पडल्या उपरांत ते सगळे बुडले, खंय मोडले, खंय व्हांवून गेले. हे हाजेर उतरां आनी कसली येतली? आज डिपार्टमेंट कसलेंय आसूं, PWD आसूं, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आसूं, एज्युकेशन डिपार्टमेंट आसूं, हेल्थ डिपार्टमेंट आसूं, कसलेंय डिपार्टमेंट तूं नांवूच घे फक्त, प्रत्येक डिपार्टमेंटान प्रॉब्लेम आसात. तांचेच मंत्री तांचे बद्दल उलयतात, तांचेच आमदार आज तुमी असेंब्लीन पळयले की ते तांचेर उलोवपाक लागले. हाजो अर्थ खंय तरी सरकार अपयशी जाला. आनी अपयश जेन्ना धांपोवपाचें आसता, धांपपाचें आसता, तेन्ना ऑब्वियसली तुजे कडेन उतरां नासता. आनी तेच आज आमी असेंब्लीन पळयता.